मिलिंद नायका आड सेक्स स्कॅन्डलात चौकशी जावची। आपूण खंडणी मागता, आपूण पाठलाग करता म्हूण ह्या प्रकरणात आपल्या आड आरोप जातात, ताची चौकशी जावची। रिटायर्ड हायकोर्ट जैजा वरवीं चौकशी करची म्हूण वेंचणुके आदी संकल्प हायकोर्टात गेल्लो। वेंचणुके उपरांत संकल्प काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेलो। आता याचिका फाटी घेवंक सोदता, हायकोर्टान संकल्पाक दिले। राजकीय परिस्थिती प्रमाण याचिका घालूंक फाटी घेवंक मेळना। परिस्थिती फावरात जाल्या उपरांत फाटी घेवंक शकना। राजकीय लावा खातीर कोर्टाचो कायद्याचो वापर करूंक मेळचो ना। याचिका फाटी घेवंक मेळची ना म्हूण हायकोर्टान संकल्पाचे कान पिळ्ळे। मिलिंद नायका आड सेक्स स्कॅन्डलात पुलिसांनी FIR करूंक ना। उपराटे राजकीय प्रेशराक लागून संकल्पाचेरूच केस घाल्ली म्हूण संकल्प हायकोर्टात आयिल्लो म्हूण संकल्पाच्या आदोगादान याचिका फाटी घेवंक आर्ग्युमेंट घालो। कोर्टान याचिका फाटी घेवंक न्हयकार दिलो। केसीची सगळी बाजूनी तथ्यां कोर्ट तपासतले। हो प्रकार जर वास्तवीक घडला आसत जाल्यार तो एखाद्या व्यक्ती आड न्ही तर समाजा आड अशें कोर्टाचे निरीक्षण। हायकोर्टान सुनावणी 9 जानेराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।